गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर आणि 2027 काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी एकठांय सरकार घडयतले असो दावो केला। जाल्यार सरकार कितें करता तशें आमी करिनात। आमकां गोंयकारपण जाय आणि मोदीन आमकां ड्युअल सिटीजनशीप करून दिवची ना जाल्यार आमी करून दाखयतात अशी जाहीर घोषणा आमदार विजयान केली। पळयात। दक्षिणेत 2027तल्या वेंचणुकेचे गरम वारे घोळपाक लागला। फातोर्डा आयोजित केल्ल्या कार्निवाल महोत्सवात काँग्रेसीचे तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे खाप्पे फुडारी हजर आशिल्ले। या वेळार कार्निवालात राजकारणीय भाषणां लेगीत कानार पडली। फुडल्या वर्सा काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे सरकार जातले अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। जाल्यार सरकार कितें करता तशें आमी करिनात। आमकां गोंयकारपण जाय आणि मोदीन आमकां ड्युअल सिटीजनशीप करून दिवचे ना जाल्यार आमी करून दाखयता अशी जाहीर घोषणा आमदार विजयान केली। तशेंच आमकां नाका बेलपुरी आणि पगडी, आमकां जाय गोंयकारपण अशेंय मुखार सांगले। मजगती फाटल्या फावटी नरकासुरा वेळारूय माचेर रावन विजयान अलायन्सा बाबतीत घोषणा केल्ली खरी, पूण त्या वेळार अलायन्सातले कांय वांगडी तुटून पडिल्ले। आता कार्निवालाक आमदार विजय सरदेसायन परत विधान केल्ल्यान हे अलायन्स मुखार वतले काय हांगाच खतखते जातले ते पळोवचे पडटले। Meeting every year. We are also going forward every year. We are growing in size. We are having a better program, and we do hope that to preserve the tradition of Goa, we have started new things, like we have started a mini float with a message for Goa's conservation, message about the life of Madhav Gadgil, who's expired recently, who was an environmentalist, talking about saving the Western Ghats, basically about taking Goa forward at the same time preserving Goa for the next generation. So whilst doing this, we have seen to it that every aspect of Goan culture is protected, is preserved and promoted, and that has been always our focus. So in keeping with that, we try to see that we don't do what the government does. The government had a food and cultural festival. They wore a pagdi and they had belpuri. So we said no belpuri and no pagdi here. He said here it is only Goan food, Goan bands and no Hindi. So this is our Goinkarpon. And we are very clear, people like Mr. Keith Vaz who represent the Indian diaspora, who have shown themselves in countries abroad. We need guidance for dual citizenship. This is what we are talking about. Many Goans, when he said how many are from London, so many, raised their hands. So many of us have availed of the benefits of the Portuguese citizenship. Now we should take them back. We can do a mother of all deals with the European Union, with Mr. Costa. Then we can also have dual citizenship. Modi should do it for us. Otherwise, we'll show how it can be done. Let's get the BJP out. Let's form a government which is pro-Goan. And to form such a government, we have brought our allies here. Our ally is the Congress party. It is represented here by the desk in charge, Mr. Manik Rao Thakre, and a young colleague who happens to be from Fatarda, the Youth Congress elected president, not selected. So this is a party which has done a lot for Goa. Of late, the party is going a little slow. It has become Sushagat. We want them to go a little fast because we expect everything to happen in this year. Whether we can make Goa or break Goa, everything will happen this year. So the Congress has to be on its toes, start moving, going forward. We are with them. We have given them many proposals. We need a quick decision. And if this decision is made, we can be sure that we will save Goa for posterity and take Goa forward. All these things have been now set straight. Dala mare sarke dala mare atha. Ha? Serve bhi jata hai mare sagle. जेवण बरें आनी कितें जाय नवें कितें जाय फुडल्या वर्सा कितें जाय फुडल्या वर्सा कितें जाय सरकार जाय काय कार्निवाल हाजे परस व्हडलो जाय सरकार जाय मरे सरकार जावंकूच जाय आतां परसेप्ट म्हणटा तेंचे सनबर्न धांवडायले तो गोंयचो कार्निवाल परसेप्ट करता तुमकां खबर आहा हे वर्साचो कार्निवाल गोंयकारांनी करूंक ना ह्या वर्साचो कार्निवाल परसेप्ट करता म्हणजे सनबर्नाचो कार्निवाल जाल्लो आहा ऑलमोस्ट पार्किंगात पावलो तेन्ना बाब कळटाले बाब विजय ते स्पीच लांबयता म्हणून म्हाका धांबत येवचें पडलें बट आय हर्ड ही स्पीच फुडल्या फावट तुमकां कितें जाय काय म्हणून ताणें विचारलें आय विल नॉट टेक मच ऑफ युअर टायम बट आय थिंक एवरी इयर 5 दीस जेन्ना कार्निवाल स्टार्ट जाता तेन्ना ती मोमोची 5 दीस राजवट चलता खाया पिया आणि 5 दीस मजा करा बाब विजयान सांगलें की फुडल्या वर्सा कितें जाय खात्रेन सांगता काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे सरकार जातले आणि जी 5 दीस
फुल वर्षभर खाया पिया आणि मजा करा हे बरे करू विवा कार्निवाल. गोंयांत शुक्रारा सावन कार्निवालाक सुरवात जाल्या. आयतारा मडगांवां कार्निवाल जावपाचो आसा. हाच्या आदी मडगांवच्या पालिकेचेर विजय आनी दिगंबर हाचे दोगांयचे राज्य आसतना विजयान हो कार्निवाल आपल्या मतदारसंघात फातोडा व्हरून दवरिल्लो. पूण दिगंबर कामात भाजपात आयल्या उपरांत हो कार्निवाल परत मडगांव जालो. तरी लेगीत विजय फाटी सरूंक ना. विजयान शेनवारा फातोडा आपले वी फॉर फातोडा ह्या संस्थेवरवी कार्निवाल व्हडा दबाज्यान म्हणून एक तरेन ताणें एक दीस बाजी मारली अशें म्हणूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.